दोनूय जिल्ह्यांच्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडात खण खात्याकडेन वट्ट सुमार 180 कोटी रुपयांचो फंड आसा। हे पैशाचो उपेग मायनिंग वाठारांतल्या लोकांक जातलो। खण खात्यान सुमार 30 वेगवेगळ्या सेक्टरांनी कांय गरजेच्यो गजाली थारायल्यात जंय ह्या पैशाचो उपेग जातलो। खात्यान मायनिंग वाठारांतल्या पंचायतींकडेन फंडांतल्या पैशाचो वापर करपा खातीर अर्ज मागल्यात। मायनिंगाक लागून इकॉलॉजीचें जाल्लें लुकसाण भरून काडपाक वेगवेगळ्यो गजाली करप जशें की ट्री प्लांटेशन। मायनिंग वाठारांत भलायकी सेवा, शिक्षण आनी पिवपाच्या उदका खातीरूय फंडाचो वापर करतले। ह्या फंडाचो सगळ्यांत मोठ्या कामाक वापर जातलो तो म्हळ्यार दोनूय जिल्ह्यांनी 2 मायनिंग कॉरिडॉर बांदपाक। मायनिंग वाठारांतले जाणटे लोक, बायलां, ल्हान भुरगीं आनी स्पेशल भुरग्यां खातीरूय फंडाचो मोठ्या प्रमाणांत वापर करतले। जर कोणाची भलायकी मायनिंगाक लागून इबाडल्या आसत जाल्यार ताचो सगळो खर्च ह्या फंडांतल्या पयशांतल्यान जातलो। फंडांतल्यान मायनिंग वाठारांत परत नव्यान एग्रीकल्चर करपाक सोदपी शेतकारां खातीर वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले। मायनिंग वाठारांत जर कोणाक रानवटी जनावरांच्या हल्ल्यांत मरण आयलां आसत जाल्यार ताचे फामिलीक अर्थीक मजत करतले। हे शिवाय गोवा आयर्न ओर परमनंट फंड सरकारा कडेन पडून आसा, ताचे खातीर सरकारान अजून स्किमूच केल्ली ना। ती कशी करची हाचेरूय खंय सरकाराक सुप्रीम कोर्टा कडच्यान निर्देश जाय। ताका लागून सुमार 400 कोटींचो फंड तसोच पडून आसा। 180 कोटी रुपयांच्या फंडाचो विलय सरकार हो प्रस्न हायकोर्टात येतकच लावपाक लागला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।